दाबोळे खातीर 150 कोटींचे सीवेजीची कामां पास करून घेतल्यात। परत आमदार जालो काय कामां सुरू करतलो म्हूण दाबोळे बीजेपीचो उमेदवार माविन गुदिनोन उतर दिला। क्लीन दाबोळेचो प्लानूय ताणें उलोवन दाखयला। लोग कहते हैं हमें टॉयलेट चाहिए, लोग कहते हैं हम लोग गंदगी में जी रहे हैं। ये गंदगी अगर दूर करना है, मैं समझता हूं सबसे पहले एक अच्छा सीवरेज सिस्टम बनना चाहिए। खाली गटर ऊपर से कवर करके फिर भी वो गंदगी अंदर रह जाती है, बीमारियां आ सकती है। सीवरेज सिस्टम करने के लिए गया टर्म में आगे मैं क्या करूंगा वो नहीं बता रहा हूं। मैं गया टर्म में 150 करोड़ रुपया नया स्कीम सीवेज का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है केंद्र सरकार की वजह से। ये सबसे बड़ा काम डबल एम के लिए हुआ है और आगे हमें चुनाव होने के बाद मार्च के बाद हमें खाली ये इंप्लीमेंट करना होगा। आपके सब नया गटर बनेंगे, आपके सब नया पाइपलाइन सीवरेज का आ जाएंगे। आप जो पानी है जो मर्जी है उसमें डाल सकते हैं कि वो ट्रीट हो जाएगा। सीवेज सिस्टम की वजह से सब कुछ साफ हो जाएगा। साखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान साखळेक कांयच कामां केल्ली ना, त्या खातीर आमी धर्मेश सगलानीक फुडें काडला म्हूण सगलानीचे समर्थक सांगतात। सगलानी नगराध्यक्ष म्हूण काम केला ते खंय प्रमोद आमदार म्हूण करूंक पावलो ना। आम्ही धर्मेश भाई सपोर्ट करतले काँग्रेस पक्षा वतीन, आमची कसलीच कामां जावन आसली आता तो आता करून दाखयतलो। ही आमची प्रमोदान काय तर कामां करून त्यांनी दत्त घेतला न्हू, कसले देवाचे काम केले कशे ते भितून ना भितून, पण रस्ते केले तू रस्ते कसले करूंक ना तू कांयच करूंक ना तू। आम्ही त्याका लागून धर्मेश भाई वांगडा आणि आयज आम्ही हा धर्मेश सगलानी वांगडा। धर्मेश सगलानी फक्त म्युनिसिपालिटी आहा, धर्मेश सगलानी कडेन फक्त म्युनिसिपालिटी आहा, पूण त्या म्युनिसिपालिटी थ्रू धर्मेश सगलानी जी कामां केल्ल्या ती ह्या आमदारान सुद्दां करूंक ना। म्हणून तुमकां सांगता साखळेच्या जनतेक सांगता की धर्मेश सगलानी निवडून हाडचे की जेणे करून लोकांचो आमदार लोकांची कामां करपी असलो आमदार आमकां जायो। गांवान एक हर्षवेन आसची, गांवान एक एम्ब्युलन्स आसची, गांवान एक दोतोर आसचो, लोकांक डेली बांबोली वचचें पडटा, सगळ्यांकडे गाडी ना, तेजे खातीर बांबोली शटल सर्वीस आसची। अनएम्प्लॉयमेंट जो वाडला, मायनिंग बंद पडला तेजे कारणान ताका लागून एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आसचो सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हेंच हांव लोकां फुड्यान उतरला आनी लोक म्हाका निवडून हाडटले कित्याक लोकांक बदल जाय। रुदोल्फ फर्नांडिसान सांताक्रूज प्रचाराक बरोच नेट लायला। ताचो प्रचार सध्या मेर्शे वाठारांत पावला। आमकां जाय म्हूण आमी बाबाक फुडें काडला म्हूण रुदोल्फाचे कार्यकर्ते उलयतात। आमी हिंगासर हे पळय आतां ड्रेनेजी ज्यो पळयल्या ह्यो सगल्यो आमच्या मामीच्या टायमार जे जाल्ले, तशेंच हिंगासर एक देवूळ बांदलेलें आसा, सटीचें देवूळ, ताका आमी ब्युटिफिकेशन केल्लें आहा। ते कंपाउंड वॉल जावं हे आमचे नाला, व्हडले नाला हे आमी बांदलेले आहा मामीच्या मामी आसतना। आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आनी लोक सारके आमकां वयता तेन्ना सारके आमकां म्हणटा तुमी बरें केलें बसून। पार्टी कितें आनी इंडिपेंडंट कितें हें आमी लोकांक आयज दाखोवन दितले। पार्टीन रावन कांय जायना, पार्टीन रावन तूं MLA उरता। आयज तो बसून आसलो, आमी ताका फुडें काडला, तूं बस, कित्याक आमकां दाखोवन दिवंक जाय आमी तुज्या फाटल्यान आसा आनी आमी तुका इलेक्ट करून हाडटले। आनी तूं इलेक्ट जाल्या उपरांत तूं पळोवं नाका की हे पार्टीन ते पार्टीन, आमकां जाय तूं मिनिस्टर जाल्लो। पार्टीक इम्पॉर्टन्स आसना, मनशाक इम्पॉर्टन्स आसा। जे बाबाच्या घरान जो येता तो खाली हातीन केन्नाच वयचे ना आनी बाबा ताका कितलो दुस्मान सुद्दां जावं बाबा केन्नाच ताका गेट आउट म्हणचे ना। आनी दुसऱ्याच्या दारान वचत जाल्यार गेटी धापलेली आसता, तशें बाबाच्या दारान सदीं 24 वरां दार उक्ते आसता। बाबा मामी ही कोणाकूय पावता। काँग्रेसीचे एडविन बरेटोन बाणावले प्रचाराक बरोच नेट लायला। बाणावलेकारांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिचा वेले आनी शेकांचे इश्यू तडीक लावपाचें उतर ताणें दिलां। आनी जेन्ना आमी भोंवताले आमकां कळोन येयलें की आमचे गांवचे इंटरनल रोड्स पळय आसा ते सारके नाय। तातूंत जायते लोकांची प्रश्न येयल्ले की आमकां एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो, एक बरें गव्हर्नन्स दिवचें
आनी आमची खात्री आनी आमी मागता लोकां ताईं आमची काँग्रेस सरकाराक निवडून हाडचो आनी बडालीचे काँग्रेस सीट येवचे आनी जी कामां जे लोकांची आशा आसा ती आमी पुरी करतली म्हूण. तेच बरें आमची शेकांचे प्रॉब्लेम आसा, टॅक्सी ड्रायव्हरांचे प्रॉब्लेम आसा, स्मॉल मिडियम हॉटेल्स आहाय तांची प्रॉब्लेम आसा आनी निमाणें कोणें की आमचे हे यूथ आसा जायतो अनएम्प्लॉयमेंट आसा. जेन्ना आमचे बाणावली मतदारसंघाक इतली 5 स्टार रिसॉर्ट आसा ही बेकार काय कित्याक हाजेर कोणें लक्ष घातलें ना. हेजेर आमी भासाभास करतले, इंटरप्रेस करतले की जाता तितले भाशेन आमचे भुरगे बेकार आहात तांकां जॉब दिवपाक. फाटली 15 वर्सां वेळी कामां जावंक ना ती 5 वर्सां आपणे करून दाखयली म्हूण वेळीचो आमदार बेंजामीन सिल्वाचो दावो. फुडल्या 5 वर्सांत उरिल्ली कामां तडीक लायतलो म्हूण बेंजा उलयला. प्रॉमिसीस जायत दितात आनी दुसरे पार्टी जायत दिलो आसा वचनाय. आमी आमगेले कार आमगे डेव्हलपमेंट जो आसा लोकां पासून तो करपाक फुडें चल्लो आसा आनी कितें केलें तें लोकांक विचारून केलां कितें जाय तें आनी हेजे मुखार हेजे फुडें लोकांनी इलेक्ट करून म्हाका खात्री आसा दितले म्हूण. लोकां पासून लोकांक विचारून लोकांक जाय तसो डेव्हलपमेंट आमी करतले. लास्ट टायम तुमी बीजेपीक सपोर्ट केलो इंडिपेंडन्स. ह्या वर्साक तुमी खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करतले? ना आतां लास्ट टायम आमी बीजेपी सपोर्ट केलो. बीजेपी 21 मेंबर्स आशिल्ले, तेजे बरोबर सपोर्टींग आनी 5 जाण आशिल्ले एमजी आनी जीवीपी. सो 26 मेंबर आसा आमच्या ऑपोजिशनाक वचपाक जायना. आमगेलो म्हाका तरी लोकांनी इलेक्ट करून दिलो डेव्हलपमेंट करपाक लागून. कित्याक फाटले कितलींशीं वर्सां डेव्हलपमेंट जावंक ना. तुमी तर आयज आमगे डेव्हलपमेंट आमी बूक काडलो आसा. तो डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार तुमी फाटली 15 वर्सां 25 वर्सां तो डेव्हलपमेंट कंपेर करपाक जायना. तुमी हांव तुका एक कॉपी दिता, तुमी कंपेर करून कितले फाटीं 15 वर्सां पयलीं जालां आनी 5 वर्सांनी कितें जालें तें. तो आमी बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केलो डेव्हलपमेंट करपाक. ह्या वर्सा तुमचो स्टेटस कितें आसतलो? ना ह्या वर्सा सिच्युएशन एकट्या प्रमाणे 68व्या प्रजासत्ताक दिसाचे दिल्ली सुवाळ्यात सांस्कृतिक थीम घेवन केल्लो गोंयचो चित्ररथूय उठून दिसलो. पुराय भारतीय बनावटीचे तेजस लायट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट आनी NSG कमांडो प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यात पयलेच फावट परेडीत दिसले. जवानांच्यो मोटारसायकली वेल्यो कसरती पळोवपा सारक्यो. पळयात खिणचित्रां. दर्शकों को रोमांचित करता हुआ ये प्रदर्शन अब बारी है क्रिसमस ट्री की फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा. And here come the Black Cat Commandos of the National Security Guard. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.